रांदून येता 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 रांदूक येता मसले गडी करता साधारण कर्नाटक सोडल्यार महाराष्ट्र गेला तामिळनाडू गेला आंध्रा गेला ओके हे पुरा स्टेटान ती ड्रायव्हिंग केला आमकां सकाळी वचून तुवें संजय फाटी येजे म्हणून Immediately सांगतात फाटी फाटी बैसरजे बैसरजे वय वय सडाव ते गेम असते लकी गेम म्हळ्यार लेटर काडटात तातूंत जे आयल्यार आमी तेगा या तशें रजेच्या टायमार तांच्या घरा गेल्ल्या टायमार तिची वळख जाली म्हाका ओके घरा आसा नेंग मेळ्ळी कशी चड तांबे जाळ घालून एका वचना जाळ घालून बसल्यार चेक वचना म्हळ्यार ताका दोग जाण जाय पडटात हांव नातल्या जाळा न्हंयचें उदक पडोन ती एकलीच वचून धरनाडलेली आसा बेंगलोर वताना और बेंगलोर फाटी येताना सुमार फाटी एक्सिडेंट जावन एक फाटी लॉरी उजो पेटोवन फांत्यार एक अड्डे 3 वर रावल्लें बस दुसरे दीस सांजेर 5 मातशें रावल्लें आसा ते गड्डापजी म्हणटात इल्लीशी बेजाराय बघता परपलायट गाडी लिकोन दोंड म्हणलो ताणें काण मुखार दवरलें लास्ट टायट करता म्हणटाना बस जॅक स्लिप जावन सकयल पडलें म्हणजे हातार पडून हात कट जालो मागीर ऑटो चलोवन व्हरून गेल्या जालें बस येताना तिचे एक्चुअली हार्ट अटॅक जाल्ली एक्चुअली थंयच जालें हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट अलिझा रॉड्रिगस आतांच्या काळार ड्रायव्हिंगचा बार जाणां करतात आणि घरांत एक व्हेकल असचें गरजेचं आसा तर आज हांव ड्रायव्हरा विशयान काल्याक उलयतां आमचे सांगाता आजचो व्यक्ती आज आसा मानेस्त जोसेफ मचादो गांवांत उद्यावरचे फाटल्या 34 वर्सां तावन KSRTCचे एक ड्रायव्हर जावन थोड्या दिसा आदींच तांकां एक रिटायरमेंट सर्विसा वेळार तांणी एक केक कट करचो व्हिडिओ सगळ्यांनी व्हायरल जावन सोशल मिडियार तुमी पळयला आसतलो आमच्या सर्वीक्षकांतर्फेन तशेंच आमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमा तर्फेन मानेस्त जोसेफ मामाक हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा थँक्यू तुम्ही आता 34 वर्ष KSRTCत आसतले आता एक बरो ड्रायव्हर म्हणून सांगून कित्याक तुमचो तो व्हिडिओ हांवें पळयलो तशें तो निमाणो दीस तुमचो कसो आसलो तांचे सरप्रायज ते कशें फील जालें तुमकां तें हांवें सांगलें म्हळ्यार हांवें एक्चुअली म्हज्या मे 21 बर्थडे म्हजो ओके हय बर्थडे दीस तांणी केक कट करून म्हजो व्हिडिओ आनी काडचे म्हूण तांणी रेडी म्हळ्यार म्हाका सांगो ना म्हज्या पार्टनराक सांगलें हांवें कायलें गेलें म्हाका गोत आसून पार्टनराक सांगना हांवें 3 दीस रजा बूक केल्ली त्या दीस म्हाका नाका म्हूण सेंड ऑफ करचें नाका म्हूण ते हांगा काडलें त्याच दीस आमचें KSRTCन काडलें की स्ट्रायक अनावंस जालें वय स्ट्रायक अनावंस जाल्यार आमकां रजा दिना स्ट्रायक अनावंस जाल्यार आमकां रजा करूंक ना पब्लीक सर्वीस म्हूण करेक्ट म्हाका ड्युटेक वचचेंच पडलें करेक्ट वय तांकांय एक चान्स मेळ्ळा थंय ओके म्हाका पार्टनरान अशें सांगलां जाल्यार हांवें नाका म्हणलें न्हू कांय कॅन्सल जायत म्हूण चिंतून आहलो आनी हांव कामां वता म्हण त्या दीस चिंतून हांवें रजा केल्ल्यान करेक्ट वय वय म्हाका त्या स्ट्रायकान वचना हांवें कामां वचचेंच पडलें करेक्ट वय तशें तुमी जोसेफ मचादो म्हणून जाल्यार कैतावन येतात तुमचें ल्हानपण कशें आसलें कुटुंबा विशयान एक ल्हान म्हाका परिचय करून दिवयात ओके आमचो गांव उद्यावर आमच्या पप्पाक आनी मम्मीक आमी 9 जाणां भुरगीं थंयच उद्यावरान शिकप जाल्यार शिकयल्या आमी तांतू आमच्या 9 जाणां भुरग्यांत 7 जाण चेडे भुरगे 2 जाणां चेडवां तांतू चेड्या भुरग्यांत निमाणो ओके लास्ट असो आमकां गांवांत इल्लीशी बेसाय आशिल्ली इल्लीशे गाजो आसलो एक मागीर माडाचे तोट आहले आनी पप्पा त्या वेळार नासलो पप्पा गल्फांत आहलो तो गल्फांत कुवेटान काम करतालो
मायन्स घर सांबाळणार तेली सकड भुरगीं घराच आसलीं सादारण मलगडो एकलो मात परगांवाक गेल्लो मागीर एकलो पाद्राब जालो तो सेमिनारी गेल्लो उरलीं पुरो सादारण घराच आसले. कितले पोखरी आसले चरक्यापैकी निमाणे म्हणटा न्ही पोखरीपणाचे म्हाका इल्ले लक्षणां दिसता तुमचे ते. आमकां पोखरीपणां करचें तितलें फुरसत नासली कित्याक म्हणल्यार माडा इतल्याच्या तोटाचें इल्लें काम आसलें आनी आमचे न्हंय तडी मिठा उदकाचो जागो आमकां पिवंक उदक जातलें आमी पिवंक उदक पयस जावन दोणीर वचून अडजे आसलें दोणीर कळशे दवरून बालदे दवरून वचून बरें अडजे आहलें पिवंक न्हांवंक आनी पुरो हितलांच शेकलां तळ्यां काडून तेंचें उदक नातेलें म्हळ्यार तें उदक तळ्याचें उदक हाका जायनासलें रांदूंक शीत करूंक दूद काल्याकी च्या करूंक जायनासलें. तशें ते कश्टाचे दीस ते तुमचे कश्ट आसले. तशें तशें तुमचे आमकां शिकप काही सुरू करतात कितले शिकतात. आमी शिकप म्हणजे चड शिकोवन हांव म्हज्या इस्काला एयत तेन्ना सोडलां हांवें लागी 82 हय तें सोडलें कुठलें हांव घरा बसोना हांव काल गेलो एक इलेक्शन आवडटो हेल्पर कामां म्हूण जॉयन जालो लागी एक 8-9 वर्सां कंटिन्यू ताजे एकल्या कडेच काम केलें हांवें थंय इलेक्शनाच्या कामाला शिकलां ताजे मदें 6 म्हयन्याचे दुसरे कोर्स केल्यात प्रायवेट इन्स्टिट्यूटांत वय प्रायवेट इन्स्टिट्यूटांत TV मेकॅनिकल मोटर वायंडींग ते बरो कोर्स केल्यात. ओके तशें इल्लीशी नॉलेज आसा सकल कला वल्ला बरोबर वय त्या टायमार मागीर एक तातूंच 87 हांवें म्हजें ड्रायव्हिंग लायसन्स केलें. हय ड्रायव्हिंग लायसन्स केलें म्हणल्यार एक बसां वेची आमी बसार भोंवचें पळयतना आमकां एक म्हाका हे बसवडीचें म्हणल्यार आशा आहली. काही म्हणी ल्हान आसतना खंय आट्टें काडून खंय म्हणी काले म्हणी म्हणल्यार रावंड गोंड्यान गुणावची प्रिय सवय आहली. तशें कांय नासलें वय जाल्यार लायसन्स जाल्ल्या उपरांत मागीर इलेक्शनाचें काम केलां हांवें. मागीर आमच्या घर लागीं क्रिस्तांवचे एकल्याच्यान ट्रक्का आहले लॉंग ट्रिपेचे ते अहमदाबाद कोच्ची टू अहमदाबाद कॅलिकट टू अहमदाबाद मंगळूर टू बॉम्बे ट्रीप मारतले तांणी म्हज्या लॉरीयर म्हूण आपयलें तांतूं एक क्लिनर जावन काम केलां. हय तांतूं म्हाका एकलो बरो ड्रायव्हर मेळ्ळो क्रिस्तांवचो बेळतांगडीचो रिचार्ड पिंटो म्हणून तो आनी हांव सांगाता बाबा बरी आसलें हांव ते जाल्यार ड्रायव्हिंगार आसतनाच म्हाका एक आशा भोगली बस सांबाळयता म्हाका हांवें बस सोडचे हय बस सोडल्यार इल्ले गोवोरमेंट बस सोडचे म्हणली आशा भोगली म्हाका जाल्यार देवान ते भाव केलें म्हाका. ताका गव्हर्मेंट जॉबाक तुमी कशें एप्लाय केलें कशें थंय पावल्यात. गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय केलें कशें म्हणल्यार हांव खंय कडेन इलेक्शना कामाक गेल्लो खंयच्या बिल्डींग वायरिंगाक थंय सकड कामाचें आसलें पेंटर्स कार्पेंटर्स मेस्त्री सक्कडी आसले थंय आमकां एक 10 वरांची च्या दितेली खंय खावंक दितेले 10 वरांच्या चायेक सक्कडांक त्या घरचे ओनर थंय म्हाका कालें म्हाका सज्जिगे भाजील मेळ्ळें तांतूं हांव कालें करता एक पेपर पीस मेळ्ळ्यार तें सडनली उदकान उडयना तांतूं वाचून पळयतना तेन्ना ऑलरेडी म्हणजे पयलें लायसन्स जालां पळयतना तांतूं मंगळूर KSRTC ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ म्हणून एडवर्टायज जाल्लें ताका टायम आसलो ते हांवें खावन मागीर तें पेपर बल्सान दवरून घरा व्हरून गेलो. हय तशें ते पेपर पळोवन ताका एडवर्टायजमेंटाक एप्लाय केलें. हय तशें एप्लाय करना तुमकां इमिडिएटली कॉल फॉर आयलें न्ही. कॉल फॉर आयलें जाल्यार म्हाका येत म्हण धैर्य नासलें येता की ना गे म्हूण वट्टू आमी एक फातर मारसो मेळ्ळ्यार मेळ्ळें म्हणून जडल्यार रांबो नाल्यार खोलो हय तशें तुमी ड्रायव्हर जावन जॉयन जाता. जॉयन जावचे पयलें प्रायवेटान इल्लें काम केलां हांवें दादला उडपीन तो मंजुनाथ ट्रॅव्हल्स म्हणून आसा तातूंत इल्लें काम केलें एक 5 म्हयने केलां. हय तातूंत मंजुनाथ ट्रॅव्हल्स काम करतना म्हाका इंटरव्यू आयलें. हय मागीर म्हजो भाव एकलो हांगा आसलो तो कुद्रे मुखार काम करतालो रिचार्ड मचाडो म्हणून ताणें हांगा कोणाची वळख करून कॉन्टेक्ट करून म्हाका इंटरव्यू टायमार ताणें इल्लें हेल्प केलें म्हाका. हय तशें जॉयन जालो. तशें तुमी फायनली वचून KSRTC पावतात. ओके सो फर्स्ट ट्रिपाचो अनुभव कसो आसलो. फर्स्ट ट्रीप वेताना इल्लेशें बेन दिसतलें व्हडलें खंयचे ट्रीप आले फर्स्ट ट्रीप फर्स्ट ट्रीप म्हाका आवड आसा ते जाल्यार KSRTC तर 3 टायपाची बसां आहली लागीं ऑर्डिनरी कर्नाटका सारिगे सेमी लग्जरी मागीर डिलक्स म्हाका फर्स्ट ट्रीप पाड सेमी लग्जरी बस दिल्लें. पळय आतां ना ती सेमी लग्जरी बस ना आतां काडल्या तें बस कुंदापूर तो बेंगलोर वचोंक तें वाया ಕಾರ್ಕಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ हासना बेंगलोर पळय तांचो फर्स्ट ट्रीप दिलें म्हाका एकलो बरो कंडक्टर मेळ्ळो तो गांवांत मांड्याचो तो म्हज्या न्ही 2 वर्सां पयलीं जॉयन जाल्लो ताका बरो गोत्ता आसलें कशें वचोचें खंय स्टॉप दिवचें खंय रावचें ताणें म्हाका हेल्प केलें. हय तशें म्हाका तितले कश्ट म्हणून बगो ना जाल्यार बरें वचून ट्रीप आसलें फर्स्ट ट्रीप डे आसलें डे आसलें. ओके तुमचें फर्स्ट ट्रीप खंयच्या वर्सा जाल्लें तें 1992 आतां तुमचें फर्स्ट तुमचे KSRTC ड्रायव्हर खाली वाट गोत्तसल्या पावाना काही फोंडवे आसात मुखार तुमची वेकलां आसात आनी त्या वेळार पावस आनी परत जाल्यार आणखी कश्ट त्या वेळार कशें मॅनेज करताले. इल्लीशी आमची जागृतकाय आनी आमची इल्लीशें सोंसणीकाय जाय पयलें नांव. ओके
आमच्या जागृत काय इल्लेशें पळोवन वयता आनी म्हाका इल्लेशें ट्रक करतेणे भोवलें पयलें कळटलें पयलें ट्रक करतेणे गेला न्हय करेक्ट तशें म्हाका इल्लेशें गोत्तालें एलेली एरिया म्हणून आतां आमच्या भुरग्यांक जाल्यार सांगता आल्या कडेन वसा आतां कोडयाळ येनातल्याक कोडयाळ आज सकाळींच येताना सांगलें हांवें ताका बस 9 वरां उशीर कोट्टार चौकींतल्यान भितर वतात 9 वरां उपरांत ताका कोट्टार चौकी भितर संग एंट्री ना ती येवन नंतर ज्योती वतात म्हणून तशें ओके आता तुम्ही इतले लॉंग ड्राईव्ह करनासल्या तसो तुम्ही खंयच्या पुरा रुटारी गेल्यात म्हणजे कितल्या गांवांक तुमकां इंडिया भितर भोवंक मेळ्ळा ह्या ड्रायव्हिंगा वरवीं हांव सादारण कर्नाटका सोडल्यार महाराष्ट्रा गेला तामिळनाडू गेला आंध्रा गेला आतां तेलंगणा तेलंगणा गेला केरळा गेला गोवा गेला ओके हे पुरा स्टेटांत ड्रायव्हिंग केला ओके तेलंगणांत आंध्रांत हैदराबाद तामिळनाडूंत चेन्नई कर्नाटकांत सादारण सगळ्यान गुलबर्गा बेळगाम बಳ್ಳारी रायचूर सो ऑल कर्नाटका टूर जाला जाला बँगलोर मैसूर पुरो जाला ओके आता ड्राईव्ह करून तुम्ही वेतात म्हळ्यार आता एक ट्रिप तुमची जाताना हांगातून एका डेस्टिनेशनाक तुम्ही पावल्यात ते पावल्या उपरांत तुमकां इमिडिएटली पाटी भायर सुरूंक पडटा की न्ही ते रावोन ताच्या उपरांत तुमकां ते ट्रिप कशें चलता ट्रिपांक कशें चलता आमकां तयलें चान्स मेळना एक फावटी काले म्हळ्यार सिजनार फुल रश सिजनार आमकां सकाळीं वचून तुवें संजेर फाटी येजें म्हणून सांगतात आनी सांगल्या उपरांत सकाळीं वचून पावल्यार संजेर पावल्यार संजेर फाटी परतून लोकांक फाटी बैसरजे वय तशेंय मेळना नाजाल्यार आमचें नॉर्मल ट्रीप कशें म्हळ्यार आतां हांगा सकाळीं सोडल्यार संजेर बँगलोर पावल्यार ते रेस्ट आमकां दुसरे सकाळीं सोडूंक तशें सकाळीं सोडूंक तुमकां तशें जाल्यार तुमकां भोवंक आनी प्रसड चान्स ना आमी आमचें वचून नावन घेवन रेस्ट करना आमी रेस्ट करचें इतलें जेवण घेवन रेस्ट करचें इतलें म्हळ्यार सकाळीं परतून ड्रायव्ह करपाक सांग बैसरजे नाईट ड्राईव्ह करून येता आसतना थंयसर एक रूख पडलो गी वा गाटयेर शिरकाल्लें गी वा एक्सिडेंट्स गी तोले कसले अनुभव जाल्यात गी तुमच्या जिणेंत जाल्यात आमकां जाल्यात शिराडी गाटयेर आमी बँगलोर वताना और बँगलोर फाटी येताना समोर फाटी एक्सिडेंट जावन एक फावटी लॉरी उजो पेटोवन सगळो बसार फुल्ल सिजनार ते फुल्ल लॉरी उजो पेटोवन गाटी ब्लॉक जावन राती फांत्यार एक 2.5-3 वरां रावल्लें बस दुसरे दीस सांजेर 5 वरां उशीर रावल्लें आसा तें क्लियर जाता उशीर काय ना ते कोणी सायकलार हाडून ते कालयले उदक बिस्कीट हाडून दितात त्या गांवचे तांकां काय इल्लो तांचो फायदो मेळटा त्या देखून आमची परिस्थिती आमकां ती व्हडली म्हण दिसना आमकां पॅसेंजराचें पाप म्हण दिसता म्हळ्यार आतां चिंत्या दादल्या मनशांक खंय जाता बायल मनशांक खंय उदक पिल्यार खंय वॉशरूम वचपाचें त्या रानांत खंय वताय खंय धाडटात तुमी काले म्हण सांगतात ते तांकां समजता करेक्ट व्हेकल ब्रेकडाऊन जाता हय. त्या टायमार फस्ट खाल्या म्हणटात मार पडशी एखादो कंडक्टराक ड्रायव्हराक काही तो म्हणी तले एक अटॅक जाल्ले आसा की पॅसेंजर रावन तुमकां काही म्हणी तले पुरा सोसूंक मेळना गी तशें मेजर म्हूण जावना रिसंटली फाटल्या दिसांनी एक वोल्वोर म्हाका तशें जालां म्हळ्यार वोल्वो कशें म्हळ्यार हे टाटा लायलँड गाडयो कोणी सादारण नॉर्मल मेकॅनिक गॅरेजचे रिपेरी करून दितात खंय जाल्यार लागीं गॅरेज आसल्यार और आमी करता करेक्ट वोल्वोचे दुसरे कोणी करना ते आमकां गोत्तून हय म्हणटात तांकां डापजी म्हणटात हय ताका वोल्वोचेच जायचे पोर फाटल्या एक 2-3 वर्सां पयलीं मुंबय वताना एक कालेंगी एक ओवर हीट सुरू जाली गाडी आमी राती हॉटेलांत जेवण सुटल्या मात सुटोन इल्लेशे मुखार गेल्या त्या दीस काल नाल्यार म्हज्या वळखीर आमचे इस्कालाचे कोण टिचरां बरो आसात बस फुल्ल आसा पळयतना आमकां कालें फॉल्ट म्हूण कळ्ळें तांचो एक टी आसा टी तें टी खंय मेळना ओके हय खंय आमच्या कडेन ना स्पेर दिनात आमकां खंय मेळना तें कालें करचें कशें आमी लोकांक व्हरून मुंबय पावयचेच काले म्हणी करचें अशें डिपार्टमेंटाक खबर धाडली फोन केलें 2 तितले भितर तांणी अरेंज करता 2-3 घंटे टायम पास जालो तांणी लास्टाक काले म्हणे कारवारे हॉल्ट जाले बस आसा ते तुमकां धाडटा ते ब्रेकडावन जाले गाडी थंय सोडा त्या लोकांक तांतू घालून व्हरा म्हणे जाल्यार आमी त्या टायमार थंड बसोंक ना थंय लागींच ल्हान हॉटेल आहलें त्या हॉटेला कडेन वचून तांच्या कडेन काले म्हणी करूंक जाता पळय अल्ट्रेशन करूंक जाता पळय म्हणून सोदून विचारलें हांवें हांवच गेलो तांणी म्हाका लास्टाक कालें गेलें ನೋಡಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊತ್ತಿಸೊಂದು ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸೋದೊಂದು ಉಂಟು रेग्युलेटर हय गॅस गॅस पेटोवनचें एक नॉब आहलें तें आसा तें जाल्यार पळया म्हणलो ओके तें हांवें हाडलें हाडून पळयतना फुकून वारें फुकून पळयलें तिनूय सायडीन वारें वता आमकां तें जायचें आहलें देवा करगा ओके मागीर तेंच आमी कालें ऑटोशन बसाक बसून बस बंबय वचून फाटी अणकोडयाळ पावयला त्याच पाटाचेर तेच पाट हय तेच गॅस पेटोवनचें पाट तें पाट आमी दवरला आनी म्हज्या फाटणार गाडी आसा तें ओके तो एक सवेनियर म्हणून दवरला बस व्हरता आसतना ते काही म्हणजे फॉल्ट आसा जाल्यार ते ल्हान रिपेरी करचे आनी परत तुमकां ट्रेनिंग सेशन्स कशे असतात दिता आमकां ट्रेनिंग आतां वोल्वोन आमकां 1 हप्त्याचें ट्रेनिंग दितात बसाच्या स्टार्ट टू एंड पर्यंत आमकां इल्लेशें समजून येवचें बरी आतां टायर पंचर जालें टायर कशें काण घालचें आनी खंय तरी ब्रेकडावन जालें
कालें खंयचें जालें कशें करचें म्हूण आनी तांचे कॉन्टॅक्ट नंबर दिवन आसतात आमकां ओके आमकां कळना जाल्यार तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट करून करयत ओके एक पिटी घालून जाता तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट केले ताका जाय जाल्यार स्पेर आसना आतां हांवें गॅसाचें सांगलें बरी तें करेक्ट कितें खंयच्या कितें नशिबान म्हाका मेळ्ळें जालें तें ओके आतां कले मेळना जाल्यार ते वय तशें हय 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 ओके. तुमच्या जिवितांत विसरण आसतना म्हणजे तुम्ही ड्रायव्हिंग करता आसतना तुमकां विसरूंकूच जायना तसले कले म्हणे घडीत घडलां गे साधारण एक 4 वर्सां पयलें म्हणयत हांव पुना अंबारी उत्सव वतलो एक 6 म्हयने ड्युटी केलो तांचो ताजे उपरांत म्हाका अंबारी बस दिलें खाली अंबारी म्हणून आसात अंबारी उत्सव म्हणून आसात तांतो म्हजे सांगात एकलो कंडक्टर आसलो हांवें तो सांगा सुमार तें काम केलां 1.5-2 वर्सां केलां पुना जावन येताना कालें गेलें आमी राती एक 3 वर्सां वॉशरूमाक म्हूण रावयलें मनशां थंय परमनंट थंय रावचें हांव देवलो हांव म्हज्या वॉशरूमाक गेलो तो देवलो टायरां पुरो पळोवन आयलो सादारण टायर म्हणलो म्हाका म्हणलो आतां कोंकणी येता तुळ्यान म्हणलो परप्लायट गाळी येयली को अंदोण म्हणलो मुकल्या टायर फ्रंटांत हांव म्हणलें हेजें पाड घामलें कुडलें हांवें तितलें ताणें कालें गेलें हांवें बस दवरलेलें हांगा दवरलेलें बस काडून ताणें कालें की ताका डावट जालो म्हळ्यार थंय बस दवरून आमी टायर चेंज करतना कालें जायत पूण ताणें काडलें मुखार दवरलें ताणें काडून मुखार दवरलें थंय आमी गेलें टायर काडून सुरू केलें टायर काडलें दुसरें टायरान शिरकयलें शिरकोवन जावन लास्ट टायट करता म्हणटाना बस जॅक स्लीप जावन सकयल पडलें म्हणजे हातार पडलें हातार पडून हात कट जालो आनी ह्या बोटांक पुरो मार जालो म्हाका बगलें गी जाल्यार हांवें बस हांगा दवरलें न्ही ताजी चूक म्हूण सांगना ताजी चूक न्ही ती ताणें ताज्या चिंतनांनी दवरलां ताका बगलें म्हाका दिसता हांगा जागो बरो ना रोमता खंय ताणें दवरलें गी कालें गुत्तो ना म्हाका आनी खंय टायर पंचर जावन दी कालें जावन ताणें म्हाकाच सांगचें तूं जाग दी म्हूण दुसरें बरोबर तें काम करतात आतां रिसंटली म्हज्या सांगात क्रिस्तांव आसा म्हूण सांगलें तुमकां हांवें तो म्हाका हार्ड काम करून दिनासलो आतां टायर पंचर जालें तेच करतलें हांव काय ना हांव काल्यार ल्हानशें हेल्पर कांय काम करता हेल्प करचें जाल्यार कांय अंडीचें जाल्यार पळय तशें तें हांव विसरता न्ही तें मागीर तुमी कालें केलें इमिडिएटली त्या टायमार बसार कोण एकलो इल्लेशें हें हाचें गत आसलो ताणें कालें सोदून एक रुकोसो पिसण लंब हाताक बांदलो म्हाका हांगा फस्ट ताणें बांदलो आनी थंय लागींच हें कलगाटकी म्हणल्यार गांवांत येल्लापूरच्यानी मुखार हुबळीच्यानी फाटीं कलगाटकी म्हणल्यार ताणें थंय मागीर हॉस्पिटलाक गेलो हॉस्पिटलान तें म्हणल्यार तुवें हांगा कांय करूंक जायना तुका पेन किलर इंजेक्शन दिवन गांवांक धाडटा तूं फाल्यां वचून ट्रिटमेंट काडय म्हणालें हांव त्याच दुख्यान आयलो म्हजे कडेन आसा ते व्हिडियो फोटो व्हिडियो हांवें दवरल्यात ते ओके हय मागीर बस कोणी ड्रायव्ह करना ना मागीर बस तोच आमी गांवांक घेवचें न्ही थंय जावन तो बस कोडयाळ म्हणचे तोच हाडून आयलो त्याच बसार हांव गांवांक आयलो हांव आयलो कोडयाळ वचून हांव उडपी देवन हांकां घरांत हांव पयलें हांव सीदो हॉस्पिटलाक गेलो कालें सांगलें तुवें सांगलें अशें जाला म्हूण सांगलें कालें जालां म्हूण सांगो ना अशें जालां म्हूण सांगलें हांवें बस हांगा दवरलेलें अशें जालां म्हणल्यार ताणें सांगून काडून मुखार दवरलें म्हाका तशें भोगता तें देखून हांवें सांगलें आतां थोडे फुडें काम जाता म्हूण सांगल्यार कुटुंबाचे थोडे इम्पॉर्टंट दीस तुमी मिस केल्यात जावंक पुरो ड्रायव्हिंगाक गेल्ल्या वेळार सो ताचे विशयांत काली सांगूंक कशें येतात की आमी मिस जाल्यात जाल्यार आमकां तें चिंतूंक जायना आमचें काम आमी करचेंच पडटा न्ही कित्याक चडावत मनशां आसा एक ड्रायव्हर म्हूण सांगल्यार आमच्या एका समाजांत हो ड्रायव्हर गे क्लिनर गे आनी तो थंय आपूण एक कालें म्हणटात स्वता नितीन तो काम करना ताची पोड तो जडटा तशें म्हणटाना अहले एका चिंतपाच्या मनशांक तुमी कितें म्हणूंक अशें येतात ड्रायव्हर म्हणटाना एक ताज्या बसार एक इतले जाण बसून आसतात तो जागृतेन तो कोण आसा तो कोण ना म्हूण ताका कळना ताजी सांबाळून व्हरचें तरी ताजी जागृतकाय आनी टायमार पावोवची जागृतकाय ताणें समजून काडची चिंतून काडची करेक्ट तर तुमी एक थोडे फुडें काही म्हणी बोगलांगी हांवें तें काम सोडून ड्रायव्हराचें काम चूज करना काही म्हणी चूक केल्या हें काम नाका आसलें म्हणल्यार काही म्हणी फिलींग आयलां ना ना तशें कांय जावना बाय म्हाका तशें जावना कित्याक म्हळ्यार हांव तें काम आतांय करनासा पयलें इलेक्शन करनासलो जाल्यार आनी हें गव्हर्मेंट काम जाल्ल्यान मदें म्हाका मस्त टायम मेळटलो ताजे मदें टायम आसतना तेंय काम करते आसता सुमार कडेन वचून तुमी इलेक्ट्रिशियनाचें कामूय तुमी करून दिलां वायरिंगाचें आनी पुरो तुमी केलां सो अहल्या कामांत काही म्हणी तुमकां उडासां दिवचे जाल्यार काही म्हणी खाले म्हणी घडलांगी एक फावटी सुमार वर्सां पयलें इलेक्शन काम करतानाच हें बसाक सरवला उपरांत केम्माणे कडेन व्हडल्या बेस्ताक गेलो ती त्या घरचीं पिरजेन त्या दीस पिरजेन तांगे त्या सैरी आयल्यान तें रातचो वेळ तो ब्रेस्ताराच्या बेसपा दीस त्या दीस ताणें कालें गेलें तांच्या टॉयलेटान लायट जळनासलो घरांत हांगा पयस टॉयलेट आसलें तो लायट जळना म्हूण हांव आसा म्हाका आपयलें ताणें कमळा तोटा म्हणचे कडेन ओके म्हाका जायत म्हूण हांव तांचे कडेन सांगून गेलो लागीं आसल्या मनशा कडेन स्विच घालनाकात कोणाक सांगू म्हूण पळय हांवें वचून थंय काम करचें जाल्यार हात बीन धरचे जाल्यार कोणेंगी स्विच घाली भितर
हांव स्विच गेल्ली हातांत वायर आसता त्या टॉयलेटच्या बागलांत तितले पयस ओडनेला म्हाका वायरांत आणि ते कोणी नातली सांगा आता मागीर कळलें बॉम्बाचे आवाज आयकून त्या स्विच ऑफ केली तांणी तांकां गोत्त नासतना स्विच घाली तांणी वय गोत्त आसन न्ही जाल्यार पयलीं हांवें सांगलां देवा म्हणजे तुमकां कालें पुरो जाला लायफान इतलें पुरा कित्याक म्हण सांगलें तुमचे विशीं वाचतना ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ म्हणून ऐकाला पूण स्ವಂತ जिविकांत आपणा स्वत जीव कितले पुटी अशे जिवेचे तले घटना अशें जाल्ल्यान म्हाका देवान हरये कडेन राखलां म्हणटा हांव ताचे मध्ये 2019 म्हाका बायपास सर्जरी जालां तातूंय देवान राखलां म्हाका तर सुमार काले म्हणटात काले पुरो सोसून आयला तुम्ही सुसून आयला सादारण सुसून आयला बाय काल रिटायरमेंट प्लॅन आता ना सद्याक आतां इतले वर्सां भायर काम करनासलो एक आतां आनी पावशिल्ले दीस एक 2-3 महिने फॅमिली सांग आतां घरा बसया म्हूण घरा बसया म्हण सांगा तशें टिचर कामाक येतना आतां घरचे तुमकां रांदूंक येता की येता येता रांदूक येता ओके फेवरेट काले रांदतात तुम्ही घरा मसले कडी करता हा हय मागीर न्हंय कडे हे म्हणे तुम्ही मस्ती धरूंक येता हय मसली धरूंक येता आमचे कडेन एक दोण आसा म्हजे कडेन मसली धरूंक येता म्हणजे कुर्ले धरता मसली धरता मसली धरचे ती 2-3 टायप आसा ओके आमी धरच्यांत एक जाळ घालून धरची आसता वय एक राती टॉर्च काडून कुत्तारी काडून धरची आसता मागीर एक गरी घालून धरची आसता ओके चड आमी जाळ घालून एका वसना जाळ घालून मसली धरची वसना म्हळ्यार ताका 2 जाण जाय पडटात 2 जाण घेवन जाळ घालून ती काडूंक घालूंक 2 जाण जाय पडटात करेक्ट चड कुत्तारी काडून राती टॉर्च काडून धरच्याक ती आमी धरता म्हजी बायली धरता म्हजी भुरगीं धरतात तांकां शिकयलां हय ओके चड जाण काणे धरता काणे नगले हांवें 25 काणे धरल्या ती 10 म्हणी धरतात ओके तर आता डेफिनेटली एक ट्रिप मारचे आता म्हाका खंडीत हांव कुठल्या आणि परत दोरुकीच्या राती धरी जाय म्हणून सांगतात तर ते एक एक्सपिरियन्स तुम्ही कशे वेतात ते मसली धरची एक काले विशयान आमकां सांगतात सिटीच्या गेम बरं वता अशें डावट म्हाका आमी म्हळ्यार न्हय तडीस आसलें जाल्ल्यान आमचे पयले तो आनी आमचो आन म्हणटा पप्पा तेय मसली धरणच आसले तांचे वट पासून शिकले मागीर भाऊ पुरा मसली धरणच आसले आनी घरा माडा तोटाले ताका रेंव माती चिकोल माडांक पुरा मीस खाण घालतले भायल्या कडेन काडयतले आमी काडटले ओके तशें न्हय तडी आसल्यान आमकां कांय तितलें कांय कळना तांचे वट आमी शिकल्या अशें हय हय तुमकां दोगांय चेडवां भुरगीं तुमचे होकाली मसली धरता म्हणटात सो तांकां शिकयतना तांकां जावन इंट्रस्ट आयलें की वा तुमी तांकां न्ही शिकायचें येता म्हणल्यार ते ना तांकांय इंट्रस्ट आसलें आमी तुमी इल्लें शिकल्यार तुमकां बरें म्हण आमी शिकयलां ओके तशें तुमी नातल्या वेळार ती म्हण धरूंक येताली हय हय म्हजी व्हंकल वता हांव नातलें जाला न्हंयचें उदक पळोवन ती एकलीच वचून धरून हाडलेली आसा ओके तशें सतीश पुरो होकले विशयान आमी उलोवना सतीश होकलेची ओळख कशी जाली तुमचे काजारी जिवीत कशें सुरू जालें हांव प्रायवेट ड्युटीर आसतना मुडबेळ्ळे म्हूण बस आसलें तिजे गांव मुडबेळ्ळे ओके उडपी मुडबेळ्ळे तशें आनी म्हज्या सांगाता एकलो मॅकॅनीक आसलो ओके तो मुडबेळ्ळे आसलो तो आनी हांव सांगाता आसलेलो तशें रजेच्या टायमार तांच्या घरा गेल्ल्या टायमार तिची वळख जाली म्हाका ओके त्या क्षणान वळख जावन ओके तुमची एक काजाराची गाडी आता कितल्या वर्सां चलोवन आसा मुखार लागी 98 जाल्लें काजार आमचें जालें आतां लागी 28 वर्सां जालीं हय ओके तर सुखाचे जिवीत ही जे कुटाम पूण तुमचे कडेन उलयतना तो जोसेफ माचादो तुम्ही जॉयस माचादो तुमचे व्हडलेंदू जॉयलीन धाकटे दुवेक मात प्रिन्सिया म्हणून काल्याक नांव दवरलें तशें म्हणून म्हळ्यार आमी पयलीं पुरा भुरगीं ल्हान आसतात फंक्शनां पुरा वेतात म्हळ्यार आमी पळयतना व्हडले चेडूं एकलें जालें म्हाका थोड्या पुरा आमी फंक्शनां वेतना सदां ते गेम आसचे लकी गेम म्हळ्यार एक लेटर काडटात तातूंत जे आयल्यार आमी तेगाय मेळना मागीर तशें चिंतलें आमी एक नांव दुसरेंच दवरया नांवय बरें लागलें चेत वेच्या की प्रिन्सिया म्हणलें नांव बरें लागलें तशें मागीर काही म्हणी प्रायज मेळचें आसल्यार ताका मेळोन दिवं म्हणून ओके टीचर आसा पण टीचर आमची हुशार आसा देखून टीचरी जाता एक गुंपी पदा तुम्ही प्रिन्सिया म्हणून दवरलें तुमची लव्ह स्टोरी कशी सुरू जाली सांगीत घे आमकां इल्लीशी लव्ह स्टोरी म्हणून काय ना अशें पळयल्लें मागीर जस्ट उलयलें तितलेंच मागीर हांव म्हजी डिग्री जाली मागीर कंप्युटर सायन्स कंप्युटरान शिकून जालें मागीर हांव बॉम्बे गेली बॉम्बे वचून ऑफिस जॉब जॉयन जाली ओके जाल्यार म्हाका एक तर ओडतालें शें आतां KSRTC गांवांत काम हांव थंय आतां मागीर हे कालेंगी जाता कोण नानंद तीर निनंद तीर जाता आनी त्या टायमार आमचे ते सैरीक जावचे आनी कालें पयलीं कांय चिंतू ना काजर जावचे अशें प्रकार कांय आमकां गोतू ना तितलें बरें नातलें पळय करेक्ट हय तितलें कांय लावू आनी मुखार आनी कांय वचूना पळयलें गेलें मागीर आतां कालें करचें म्हण चिंतून आसलें मात्र तितले भितर मागीर गांवाक येयली काजर म्हणून सैरीक सोदून हाडली पुरा मागीर सैरीक सोदतली तेणें पळयतली घरचीं पुरा मागीर तुवें पळयल्लो आसल्यार सांग म्हणे भावान आनी कांय आसल्यार
मागीर तशें म्हणटाना ताचे कडेन कॉन्टेक्ट केले ताणें मागीर ताच्या घरच्यांक सांगलें ओके मागीर घरच्यांक सांगलें घरच्यांनी ओप्पली ती आयली आमच्या घरा मागीर आमच्या घरची ओप्पली ओके काजर जावन गेले ओके सो तशें काजळ जावन आतां 28 वर्सां जाली फाटीं गुवन पळयतना कित्याक एक सरकारी नोकर खरें म्हणी एक म्हळ्यार कालेज थोडे फुडें एक फुडें भुरगीं हुशार नासतना आसूंक पुरो वा तुमी एकल्यान हँडल करीचे सो तो कधी घटना घडल्यात गी आमच्या सांगता शेअर करीत गी वय ते थोडे ते केपटे भुरगीं ल्हान आसतना आनी पुरा ती धाकटे म्हणजे मागीर ते कानांत नाकांत काळें घालकाण येता आनी त्या टायमार रातीक म्हणून ना एक दीस रातीक मागीर हॉस्पिटलाक व्हरीचे पडल्यार वो आसना पळय करेक्ट आनी आमकां रोड नासलो घरामसूर इल्लें वॉकिंग वचाचे मागीर आमी रिक्षांनी खंय जाल्यार आनी न्हंयची तड वय तुमकां नाही तड आतां आमी रोड केला आतां आमी केला आमीच केला वय घरामसूर येवच्या बरी केला पयलें रोड म्हणून नासलो आहा मागीर तशें जावन आमकां वसोंक इल्ले पयस तशें बगतलें अयो रे हो आसलो जाल्यार परत उकलून वसोंक चलोन वसोंक जाता आनी सांजेर रातीक आनी पुरा जाल्यार करेक्ट वय आनी ते व्हडलें चेडूं इल्लेशें साद आसलें सायलेंट जाल्यार ताका एक पटीशें माथ्याक हांगा लागिल्लें त्या दिसा हॉस्पिटलाक व्हरीचें पडलें मागीर ऑटोक चलोन व्हरून गेल्या जालें हे इल्लें चड नॉटी आहलें हाचे 2 पटी इन्सिडेंट जाला ते दाडा वो आसनातलो सांगाता वय त्या टायमार व्हरीचे रिक्षा वसाचे मागीर रिक्षाच्यांनी हेल्प करतात वय करेक्ट नेबर्स येतात ती कोणा तांकां आपोवन करन तशें गेल्या आमी वय सांगात असल्यार बरें आहलें आनी घेवन बघतात इतलें वय करेक्ट आनी मम्मी लास्ट हाची मम्मी लास्ट स्टेज जाता दाडा आमी सांगाता घरा आसली हांव रातीक तिली चड हुशार नासतना सीक पडली आनी तिका दम आसतले मस्तू आसता म्हजे प्रॉब्लेम वय तिका मागीर रातभर ती न्हिदवना कोंकली येवन आली मस्तू न्हिदवंक जावना तिका मागीर वय जागो आसलो आमी जागे आसले हांव उठलें हांव बसलें म्हळ्यार फुडले दीस जेवणांनी पुरो जाता आमसर ओके तशें उलयतली करतली सांगा जाल्यार तिणेंय सांगून आपूण मस्त हुशार ना म्हणून ताका ड्युटेक वचूंक आसलें दुसरे दीस मागीर वो रेडी करून दवरला वो ड्युटेक वचजेच पडटा 4-5 o'clock मायली चड हुशार ना ते दाडा मस्त कोंकली काडटा बसता उठता न्हिदता म्हणून मागीर गे वचजेच पडलें मागीर तो ड्युटेक सुटोन गेलो म्हळ्यार ते 5 o'clock ताणें घरांतून सुटोन जायचे आनी त्या टायमार तें कोणाक कॉल करून सांगूंक जायना की लास्ट मोमेंटाक हांव येना म्हणून तें कोणी ना तांकां ते मॅनेजर आनी कोणी आसना देखून हाणें वचून ड्युटी स्टार्ट करना जाल्यार सगळ्यांकी प्रॉब्लेम जाता तशें त्या टायमार म्हाका आतां रावूंक जायना म्हणून लागलो कालें करूंकय जायना आतां ह्या टायमार तूं कशें म्हणी कर न्हू मागीर हॉस्पिटलाक व्हरूंक इल्लेशें पळय ट्राय कर मागीर आमी पटापट हांकां रिक्षा कापून त्या आमची तितली मोबायलांकी बेला नात 21-22 इयर्स जाले आतां वय 22 इयर्स पयले 22 इयर्स पयले मोबायलांनी तितलें काही व्हॉट्सअप टेम्पर आसना मागीर सगळ्यांक आमी फोन करन ते रिक्षाक आपोवंक ते जायना मागीर म्हळ्यार आमची न्हंय तड जाल्ल्यान घरा रोड ना माय ती वेटी आसा आनी तिका उकलून व्हरच्या बरी ना सांगाता व्हरून व्हरच्या बरी ना दोनूच जाय पडटा मागीर दोनी घराक पुरा आपयले आमी दोनी घराक तुमची दोन नातली आमच्या घरात ते दाडा दोन नातली पयले आसली आनी पुरा हे पुरा कामाक गेले भायर गेले पूत आनी पुरा मागीर दोन काले करचे म्हणजे 2 विकले ते दाडा ओके दोन असल्यार आमकां जायना करेक्ट तशें जालें मागीर मातये गेल्यार आयले माती व्हरचे मनीस आयले तांणी येवंक केले लेट जाता म्हळ्यार तांची माती ती खाली करी जाय सोका सुब ते माती व्हरची म्हळ्यार रेंव काडची 2 आसली तातूंत रेंव आसली ती रेंव पुरा खाली करन ती इल्ली क्लीन करची तातूंत बसूंक जायना डायरेक्ट करेक्ट ती इल्ली क्लीन करन वेगी करून तांणी आमकां दिलें मागीर आमी वयले मांयक बसयताना तिचे एक्चुअली हार्ट अटॅक जाल्ले एक्चुअली थंयच जालें तिचें ते करून आमकां मस्त बेजार आकाय बेजार ते हांव आसलो जाल्यार इल्लें वेगी व्हरता आसलो कोणना म्हणून वय ते दाडा तितलो टायम पावून आमकां वचूंक मागीर ते दोणीर वता तिचें जावन जालें मागीर तिका हांवें तेंच तिका काडून म्हाका मँगलोर म्हणसर येवचें पडलें तिचें टेस्ट आनी पुरा मँगलोर जाते आसतले ते दाडा तशें येवंक पडलें त्या दिसलें मागीर वो घरा आयलो जाल्यार तो टायम जावन गेलो ती गरजेक त्या टायमार वय हॉस्पिटलाक वयलें एक्चुअली तिचें जालें म्हणून जालें ते इल्लेशें बेजार मागीर ल्हान सांग ती जातात वय तशें त्या टायमार आमकां घालना म्हणून हांवें सांगलें न्हू तुमकां उदक भरता त्या टायमार आमकां उदक आयलां पंचायताचें पायपलायन आयलां त्या उदक हाडचें काम नासलें पंचायताचें उदक पायपलायन आयलां 2 दिसा एक फावटी उदक येता ते आयिल्ले आमी कळशांनी भरून दवरून स्टॉक करून दवरचें वय आनी तूं ड्रमांतांनी भरून दवरीचे तशें प्रकारे यूज करून जागृतायेन करीचें म्हणून मोदें एक फावटी उदक नातल्लें 21 days
त्या दाळा आमी ओवन हाडचें आसलें उदक आनी पुरा म्हळ्यार गरम सर गाडी येना हय. ते गाडयेर हाडणे एक आमी म्हणजे मुड वेळ्ळे गेल्यार थंय तावन हाडचे कोळशे पुरा व्हरचे कॅनां व्हरची तातूंत हाडची एक वंबी गाडी नाजाल्यार आसा, कोणी तांकां बरें आमची मारचें, बरें जाता. आसात कोणी तांचे फॅमिली फ्रेंड्स तांच्या घरांत उदक हाडचें म्हळ्यार आमकां मिठा उदकाची एरिया इल्लेशे वयर गेल्यार बरी एरिया आसा थंय तावन उदक हाडूंक जाता हय. पूण ते गाडयेर आनी थंय तावन परतून आमी ओवन ताडीचे कित्याक गरम सर रोड ना गरम सर तशें vehicle आसा. कळ्ळें हो आसतना पुरो जातलें आमी हर एक की तो येता म्हूण राखचें आहलें तेले पुरा कॅरी करतना इवन आणि गॅस पण सकडा प्रासड म्हूण सांगल्यार एक आवयत सरच्या हातूं आसा आवय तितल्या सिरियस कंडिशनार आसा पूण सो ती एक बेजाराय आमकां वर्णूंक चिंतूंक ती जायना ड्युटी म्हणटना तो मस्त कमिटमेंट म्हणल्यार ड्युटीक दिवचें तो पडटा. मेन करतलें येस तर टीचर तुमच्या कामा विशीं कितें सांगतात की तुमी खंयसर शिकयतात खालें करतात उद्देवार आमच्याच गांवांत आमचे फेर्गेजीची इस्कॉल आसा इंग्लीश मिडियम स्कूल ते ताका जॉइन जावन ते 20 years जालीं आतां 20 years जाले वय ओके वय तशें थंयच बरें काम करते आसा ओके मस्त हॅपी आसा हांव आणि बरें इगर्जेन घर संडे संडे कॅटेगिझम दोतोन शिकयता. दोतोनी शिकयतात. दोतोन शिकयता. मागीर भुरग्यांचो सो मेळ आसा आयताराकलो. बाळोगीचो मिशनरी मेळ आसा. भुरग्यांचो मेळ म्हणून आसा ते पळोवन काडयता फेर्गेजींत सो नो रिटायर्ड जाले खुशी गी बेजाराय घरा आसा नेंगू मेळ्ळी खुशी ओके. वय वय खंयच्याय गरजेक आनी खंय वचोंक म्हळ्यार 4-wheeler ड्रायव्हिंग करता खंय वचोंक गरज पडला ना फॅमिली फंक्शनाक आनी बरा आनी ताका खंयचेय फॅमिली फंक्शन समा अटेंड करूंक जायनातलें करेक्ट म्हळ्यार हांवें वचचे आसलें नाल्यार म्हळ्यार तले पयलेंत जागान दवरूंक कालें करूंक मात जाता क्लोज फंक्शन आसतना ना जाल्यार मागीर इल्लेशे पयसले फंक्शनां वतना हांव एकल्यान वचून अटेंड जावन येवचें ना ते सगळ्यांचा नवरो येवन आगे म्हणटाना एक बेजाराय सगळ्यांनी तें सरचें तशें आनी ताका रजा काडूंक तशें एके कडेन जायना करेक्ट थोडे टायमार रजा करूंक जायना वय वेचे कडेन वचचेच पडटा तशें जावन हांव मॅनेज करतलें तशें आतां बारीक खुशी आनी खुशी आनी आसा आनी सांगता काले म्हणल्यार आनी आतां फ्रेश फ्रेश बासली धरूंक मेळटा पावसाचो दीस स्टार्ट जाले मागीर हांव इल्लेशे मासली धरूंक ताजे सांगता हेल्प करूंक पयले जस्ट बॅग धरूंक म्हणलें बरी बॅग एक धरूंक धरली मास्टर बॅगान बॅगान घालून. ते एक काम नाल्यार सोडून बाकी उडा नाही पाटी आमी तशेंच शिकयलां. मागीर मागीर काम जाता बॅग धरून आमी काले बेश्टे बॅग धरून रावचे हांवें एक धरी येत आसली कोण आमी बघूंक सुरू जालें ओके हय तशें मागीर म्हाका एक बॅटरी टॉर्च म्हणली आतां नवऱ्याचं काले बरं शिकल्यात तुम्ही मास्ती धरची शिकल्यात दोन सोलोंक शिकल्यात मागीर तुम्ही ड्राईव्ह करतात गी हांव ड्रायव्ह म्हळ्यार ना 2-wheeler मात्र 4-wheeler समा शिकोवना तर आनी ड्रायव्हिंग गरज ना म्हणून म्हळ्यार पुरो जाणां भुरगीं शिकल्यात तो कसं करता आनी पुरो जाणांनी आमी ड्रायव्हिंगार गोत्तीन ते विद्येक बसोवंक कोणाक जाय हय रिटायर्ड जाल्यात रिटायर्ड जाल्या उपरांत लायफान काही म्हणी आसता म्हाका एक शिकलें जाल्यार बरें आसलें म्हूण सांगून ते आनी आतां रिटायर्ड जाल्या उपरांत करी जम सांगून काही म्हणी आसा गी काले म्हणी आसा गी तशें बोतीन आसा म्हळ्यार दुसरें पुरा करता न्ही वेल्डिंग मिशीन काडून वेल्डिंग करचें म्हूण बरें आसा आनी कितें आसा विचित्र आसा बार All-rounder तो आमकां वेल्डिंग करूंक आतां हांवें गेल्ल्या कडेन इल्लेशें वेल्डिंग मिशीन वेल्ड करून धरचें तें गन तेंच ताका टच जाता तें काडून जोडलां तें इल्लें ताजें टॅक्नीक शिकायचें म्हणून आसा ताचे विशयान हांव दुसऱ्या कडेन विचारता तें कशें ओके हय सो ड्रायव्हराचें काम जालें इलेक्ट्रिशियनाचें काम जालें आतां वेल्डिंगाचें काम स्टार्ट करूंक म्हण आशा आसा ओके आतां म्हळ्यार वेल्डिंग मिशिना पुरो आतां पयलीं चितलें मोल ना वेल्डिंग मिशीन आतां डिजिटल ल्हान वेल्डिंग मिशीन मेळटात 5,000-6,000 पुरो मेळटात हें पुरो म्हाका गोत्तू नासलो विशय कित्याक म्हळ्यार तांतूं तितलें हांवें मांडो म्हळ्यार कालें गोत्त तितलें दावणाक बसना तें जालें तलें काम केल्ल्याक मात कळटा तें तुमच्या ऑफिसान काम केल्ल्याक कळना शिकाचें पडलें न्ही हांवें बँकान काम केल्ल्याक कळना तें बँकान काम करचें आतां दवरलें म्हाकाच न्ही तशें मामा टिचर हांगासर आसात तुमचे कडेन विचारचें जाल्यार आमच्या लोकांक कित्याक तुमी इतल्या वर्सां जावन स्वबार कामां तुमी केल्यात जिणयेचे सबार कश्ट पळयल्यात सुमार जिणी तुमी पळयल्या तुमचे तावन आमच्या विक्षकांक एक ल्हान संदेश दिवचो जाल्यार कितें म्हणून कशें येतात हांवें म्हणचें जाल्यार सादारण आमची ससणिकाय आमचे कडेन आसा जे पयलें न्हू आनी सर कोणा कडेन मोगान आसा जें म्हणचें हय आमी असल्या परिसरांत जावन दी गांवांत जावन दी कोणा कडेन एक काली हांसो दिल्यार पावता एकल्याक पळोवन करेक्ट तो आनेकल्याक पळोवन समजता वळख आसलो न्ही वळख नासलो जावन दी ताका तितलें पळयतानूच तो समजता आनीक मनशाक आमकां तशें भोगता करेक्ट हय अशें बारीक ल्हान उतरांनी सुमीत संदेश दिला हांसो दिया मोवाळाया दी कोणा कडेन उलयता आसतना मोगान उलया टिचर आतां तुमी दोगांय आतां तुमी सांगले रिटायरमेंटार जाले आतां आसा म्हूण सांगून काले म्हणी प्लॅन केला गी सांगाता लायफ कशें वचाचें मुखार तुवें रिटायर जाल्या उपरांत हें करया तें करया म्हूण सांगून काले म्हणी प्लॅन आसा गी तुमची
तशें म्हणून कांय ना आनी आतां आमच्या फॅमिलीन तरी मुखार म्हणजे व्हडल्या चेडवाचे काजारा विशयान दिलेशें चिंतूंक आसा दोन आमी कांय चिंतूना त्या विशयान चिंतूंक आसा मागीर तशें रुटीन जावन वता मागीर काही इल्लेशें भोवन येवंक आसा ओके त्या विशयान ते चिंतचें सो पेंडींग आसल्यार पुराय इल्लीशी थोडी कामां जावंक हय, जाता हय. येस मागीर कितेंय जावन दी खंयची ड्युटी आसूं दी कालें कोणीय खंयचोय काम करता ताका हर एकल्याक रेस्पेक्ट आमी दिवचय आनी त्या दाडा मात आमकांय रेस्पेक्ट मेळटा खंयचेंय काम करता जावं दी म्हणजे स्कुलांत खंयचें ल्हान काम करचीं व्हड काम करचीं आमी चिंतिना तशेंच दुसऱ्या कडेन तशेंच बऱ्यान पर्याय दिवन आसा ते सगळ्यांक बरें येस सांबाळचें तशें तुमी दोगांय आज सांगात हांगासर बसल्यात तर तुमकां एकामेकाक आतां तुमी टिचर तुमच्या नवऱ्याक काल्या म्हणी सांगूंक कशें जाली सकाळ मुखार बरो नवरो मेळ्ळा 22 वर्सां जावन सुखांत दुखांत सगळ्यांनी तुमी सांगात आसात थोडे पुढे ड्रायव्हिंगा वरवीं इल्लेशें पयस वसाचें पडटलें तांकां सांगात रावंक मेळनातलें सो तुमच्या नवऱ्याक आयच्या दिसा सकाळ मुखार ह्या एका शोता तुमच्या नवऱ्याक तुमी काल्या म्हणून कशें येतात काय ना बरें हॅपी रिटायर्ड लायफ ओके बऱ्यान रावया मोगान रावया वय आनी मुखार कितेंय आसूं न्ही सांगाता फूड करया म्हणून वाव ब्युटिफुल जेवण दी मामा तुम्ही काल्या म्हणटात गॅस पडोवन दी काय जाणायचो मुजेन तें सुतार म्हणून सांगता बायलेक फुडें थँक्यू म्हणून काय मोगान वय मग थँक्यू म्हणून कसा मामले जे मामाचे काल प्रथम झाले हांगासर सो म्हाका तुमचे कडेन उलोवन बारेच खुशी जाली कित्याक एक कुटाम कित्याक तांचे दूय हांगासर आसा प्रिन्सिया हांगासर आमचे सांगता येना पूण व्हडले दुबय आसले जाल्यार तांकां येवंक जावना बट ह्या एपिसोड कंटिन्यू पळयतले म्हणून गोत आसा म्हाका तशें तुमच्या कुटुंबांत देवान मस्त आशिर्वाद दिल्यात मस्त कश्ट तुमी काडल्यात आनी कश्टाचो प्रतिफळ देवान तुमकां दिला ना म्हूण सांगना आनी आज आमी बसून आसा जगो इन्फेंज्युअर श्राइन तुमकांय मस्त मोगा आसा कित्याक आमचो बाळक जेजू आमकां मस्त मोगा आसा तशेंच म्हाका जोसेफ माम म्हणाले हांव बॉम्बे आनी पुराय येता आसतना थंयसर मिरा रोडाचे कार्मेलीत पाद्राप कित्याक म्हळ्यार मिरा रोड इगर्ज थंयसर वय तशें कार्मेलीत पाद्रापी तांकां मस्त मोगाचे तशें आज आमी कार्मेल गुड्यार बाळक जेजूच्या पांयां धाडा आसा येदो म्हणजे जेजून तुमचेर आशिर्वाद घाला मुख्य दिसांनी हांव इतल्यांत मागता रिटायर्ड जाल्यात तुमच्या कुटुंबां सांगाता सगळें तुमकां कितें तुमी आशेतात कितें तुमच्या बोऱ्याक पडटा कित्याक दोगां चेडवां भुरग्यां बरी सैरिकी जावंक आसा देखून ते सकडी तुमची कितें पुरो आशा अत्रेक आसात ते सगळे तुमचे ह्या रिटायर्ड लायफान आनी मुखार मेळोवन दित ल्हान भावक सांगाता बरी भलायकी मोतीचें समाधान तुमी आशिल्लें मागलें सगळें तुमकां मेळोन तुमची जिणी आणखी चड समाधानाची संतोशाची जावन दी म्हणून आमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव तुमकां आशेता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं सगळ्यांक तुमच्या सिबंदीक आनी तुमकां आनी सगळ्या ह्या कार्मेल कॅफेक सगळ्यांक देव बरें करूं खुशी जाली म्हणून फाती येता ह्या स्टुडिओ घेवन खंडीत खुशी जाली मस्त खुशी जाली कित्याक आपल्या सो जोसेफ मच आता खुशी जाली म्हणून सांगतात पूण म्हाका भितर निघताना तो एक उतार जोसेफ सर म्हणाले काले गे म्हणून सांगल्यार थोड्या वर्सां आदी ओपन हार्ट सर्जरी तुमकां जाल्ली आनी सर्जरीक ते ऑपरेशन थिएटरा भितर येताना कितले बे दिसले की तशें स्टुडिओ भितर येताना तितले बे दिसले म्हणाले पूण ते बे आतां गेले म्हणून हांव फाती येता तशें आतां हांव चिंता रिटायरमेंटार एक काम म्हाका सांगचें उडास विसरलो आनी रिटायरमेंटार पुरो इंटरव्यूज दिवंक काल सुमार कडेन तांची जिणेची काणी ओके तशें म्हणल्यार म्हाका इल्लें बेन दिसता की ये आतां पुरतना ये एक पॉडकास्ट सुरू करता जाल्यार म्हज्या कामाक मागीर संचिकार कित्याक ना कित्याक बरें उलयतात तशें मोगाचे विक्षकानो आयच्या एपिसोडार हांव हांगासर बसून सुमार हांसल्या एक ड्रायव्हर म्हूण सांगता आसतना तांणी तांच्या जिणेंत कितल्या पुरो सोंसलां ह्या एका कामा वरवीं कितले कश्ट आसात एक मनीस एका कामाक वेता जाल्यार आपणाच्या कुटुंबाचें बरेंपण पाटीन दवरून खंयसर वेता जाल्यार त्या विशयांत आमच्या लोकांक कळोवन दी तांचें बरेंपणी सर्वांक कळोवन दी म्हणलोसो आमचो उद्देश आनी ह्या खणे वरवीं तुमच्या जिणेक खंय तर म्हणी एक ल्हान इन्स्पिरेशन तुमकां मेळना जाल्यार हो शो आमी करन आज सार्थक म्हणल्यार बरी देखून हो एपिसोड सगळ्या लागीं वांटून घेया कितें बरें जालें कॉमेंट्सांनी तिळसिया कितें बरें लागोना मोगान मोळ्याच्या उतरांनी आमकां तिळसिया आमी खंडीत जावन हर एक कॉमेंट वाचतले तशेंच येवच्या हप्त्यांत परत एक काणी घेवन परत एका मनशाची जिणी घेवन तुमच्या सांगात हांव वाचतली तवळ पर्यंत कार्मेल किरण चॅनलला सबस्क्राईब करा कार्मेल कॅफे पळोवन रावा हाच्या पयलोच एपिसोड खंयसर म्हणजे तुमकां जाय जाल्यार सकाळी आमच्या प्लेलिस्टांत आसा तेय तुमी पळया जिणी एक तुमच्या प्रेरण जोडकाण घेया तवळ पर्यंत परत मेळटा वरेक तुमच्या मोगाक हांव तुमकां रणी आय लव यू ऑल थँक्यू देव बरें करूं थँक्यू समेस्त विक्षकांक सगळ्यांक देव बरें करूं